कंत्रादाचेर ऑस्पिशियोंतले डायलिसीस विभाग चलोवपी डॉक्टर आर व्यंकटेशाची याचिका हायकोर्टान सुनावणेक घेतली। ह्या याचिके बरोबरच ऑस्पिशियो बिल्डिंगेचे रिपेरिंग करचे म्हूण 2007त आयिल्ली याचिकाय सुनावणेक घेतली। डॉक्टर व्यंकटेश कंत्रादाचेर चलयता तो डायलिसीस विभाग दुसरे कडेन व्हरसर ऑस्पिशियोचे बिल्डिंगेचे दुरुस्ती काम हातांत घेवंक मेळना म्हूण गोंय सरकारान दावो केलो। डॉक्टर व्यंकटेशे बरोबर आशिल्लो कंत्राद रद्द करूंक बेगीनूच सुप्रीम कोर्टात वतले म्हणूनय सरकारान हायकोर्टाक सांगले। सरकारान पर्यायी सुवात दीत जाल्यार ऑस्पिशियोच्या रिपेरिंगा खातीर डायलिसीस विभाग तात्पुरते हालोवंक तयार आसा, मात ही सुवात टीबी हॉस्पिटला लागीं आसची म्हूण डॉक्टर व्यंकटेशान हायकोर्टाक सांगले। सुनावणी 31 जुलयाक दवरून हायकोर्टान निर्देश दिले ते अशे। ऑस्पिशियो बिल्डिंगेच्या दुरुस्ती कामाचो ठोस प्लान आनी वेळापत्रक गोंय सरकारान दिवचे। डायलिसीस विभाग तात्पुरते हालोवंक पर्यायी सुवात सोदची। डायलिसीस विभागाचे डिस्कनेक्ट केल्ल्या इलेक्ट्रिसिटीचो स्टेटस खंय पावला ते वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्यान पळोवचे आनी ते रिकनेक्ट करूंक उपाय काडचो। फुडली ऑर रेसर आसा तशीच परिस्थिती आसुनी। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।